ही व्यथा एके गरीब विधवेची. ही कातोडवाडो तुये पेडण्याची गौरी गोविंद वेताळकार. घरकार भायर पडून 2 वर्सां जाली. पदरां 2 ल्हान भुरगीं आसात. अशा स्थितीत घर कोसळपाक पावला. जमनीचे कागद नाशिल्ल्यान ते दुरुस्त करूंकूय मेळना. तिका अजून एकेय सरकारी येवजणेचो लाव मेळूंक ना. कितें सरकारान तुका कितें मदत करूंक ना घराक बी? ना, काय ना. तू कितें करता तर? हांव आतां कंपनीन काम करून घर चलयता. आणि ते भुरगीं 5,000 मेळटा. भुरगे कितले? एक चेडू एक चेडो. कितले शिकतात? हय. कितले ना? एकटो 7वेक हा आणि एकटो 4थेक हा चेडू. पंचायतीन बीन काय मदत करूंक ना? पंचायतीन गेल्ले ते मी मदत करता. सायनी मागले न्ही तेमचे. माझ्या नावार ना न्ही, ते मावाच्या नावार आसा. ओके ओके. आणि हा काय ना नळ बीळ काय ना. हो मरून आता 2 वर्सां जाली. जरा सांगता हांव हे बेगीन आमकां हेल्प करून बांदून दिवपाचें. आता पावसात आमी तिगां मरता. आमच्या आमदारा कडेन मागता, जी दारोडकरा कडेन हे आमचे येवन घर पळोवपाचें आनी म्हाका कितें तें दिवपाचें. आतां आमकां घराची स्कीम बी दिवपाची, 2,500 बी दिवपाचे आनी भुरग्यांक कितें ते पयशे मेळटात ते बी दिवपाचे. म्हाजो आदार कोण ना, आमी उपाशी न्हिदता रातचे डेली. पोटांक बी काय ना, एकदां भुरग्यांक बिस्किटे दिता आनी न्हिदयता रातचे डेली. तशें हांव डेली उपाशी न्हिदता. तांकां च्या दिवन तरी तांचो जीव जगयता रातचे. आनी म्हाजो आदार बी कोण ना आनी म्हाका काय मेळपाचें बी ना. नळ बी ना, नळ पुरा मोडून गेला. उदकांक बी त्रास जातात. त्रासलो बी तो काडून येला. आतां हांव लोकांच्या बांयची उदक हाडून खाता. कोसळपाक पाविल्ल्या घराची पळोवणी आमदार जीत आरोलकार हांणी केली. बेगीनूच घर सामकें करून दिवपाचें आस्वासन दिलां. आणि तुम्ही पळयता आसतना वायट परिस्थिती आहा. सो इमिजिएटली ताका लागून धांव करून येयला. आमचे सगळे कार्यकर्ते येयल्यात. आमचो काम करपाक इमिजिएटली स्टार्ट करूंक लायला. फ्लोरिंग करून तेचे मद्यार बिद्यार गेला ते सारकें करूंक लायला. आनी बेगिना बेगीन ताका टॉयलेटूय करून दिता. सो ताका टॉयलेटूय ना म्हणटात ते. सो कितें इशू आहा असले म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी नांव म्हणजे तुमकां खबर आसतलें मोरजे सुद्दां अशें जाल्यार आमी बांदून दिल्ले आहा. सो अशे परिस्थिती तरी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूंक जायना. जे अशें जर सिरियसली थंय कितें आहा जाल्यार डेफिनेटली तांकां मदत मेळटली आनी तांकां रावपा खातीर बरें घर मेळटलें. प्रुडंट खातीर मकबूल माळगी मणी.